मोगाच्या बाबा भणीनू जेजू संवसारांत आयलो आनी आमकां आमचें जिवीत सारूंक एक नवो रस्तो दाखयलो, नवी चाल नवो रस्तो. जेजून म्हणलां हांव रस्तो. आनी हो रस्तो वेगळोच. जो रस्तो आमी पळयता संवसारांत चलता तो रस्तो न्हय, वेगळोच. हो रस्तो मोगाचो. आमी आयकलां शुभ वर्तमानांत ताचो एक जेजू म्हणटा, जर कोणें आमकां दुखयल्यार, आमचो अपमान केल्यार ताका त्याच मापान दिवं नाका, दुसऱ्याच मापान. दुसऱ्या मापान ताचो मोग करात. आनी जेजू आपल्या जिवितांत होच रस्तो चल्लो. ताच्या शिश्यांनी ताका दुखयले, ताका जेजूक दुस्मान आसले. फारीसी, जुदय, धर्मशास्त्र अधिकारी ताणें तांकां जेजू दुखयले, पूण जेजून तांकां त्याच मापान दिवना, तांचो मोग केलो. खास आमी आमच्या जिवितांत नियाळ करुया. जो रस्तो आमी चलता तो जेजून दाखयलो रस्तो हो वेगळोच. खास आमी जेजूक मागोया आज, जो रस्तो जेजून चल्लो त्याच रस्तो आमी चलोंक देवाचो आदार मागुया.